फुडल्या 2 वर्सां भितर पणजे शाराक सौर उर्जा शार म्हण जाहीर करपाचो सरकाराचो ध्येय आसा। पुराय शारा खातीर 80 मेगावॅटाची गरज आसा। अक्षय उर्जा मंत्रालय आनी गोय उर्जा विकास संस्थेन फुडाकार घेतला म्हण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी म्हायती दिल्या। आरडीएक्स गोवा खातीर मिरामारच्यान गौतम शिरोडकार। We will identify big buildings where solar panels will be installed, and we have the target of installing 80 megawatt of power generation capacity within the city of Panjim. So GEDA will drive this project with a team which they have of technical experts, and this is a push from Government of India to achieve our sustainable development goals, for which our Honorable Chief Minister has taken big lead across the country as far as achievement in sustainable development goals are concerned. Goa is leading, and this project in Panjim city under the leadership of our Honorable Chief Minister and Honorable Minister Revenue on MLA Panaji, GEDA will achieve this goal of installing 80 megawatt of solar power generation capacity in city in next 2 years from now. रिन्युएबल एनर्जी आणि गेडा ह्या दोगांच्या वतीन आम्ही पणजे सिटी ही सोलार सिटी डिक्लेअर करपाची थारायले आणि 80 मेगावॅट ही पणजेची रिक्वायरमेंट आसा ऑल टुगेदर। आणि पणजे सिटी जर आमकां पुराय सोलार करपाक जाय आसत जाल्यार लोकांचें सहकार्य जाय। गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आणि लोकांनी आपलो रूफ टॉप जर सोलार केलो जाल्यारूच आमकां पणजे सिटी सोलार जावंक शकतली। आम्ही अल्टरनेटीव सजेस्ट केला, म्हणजे जे फॉर एक्झाम्पल द बिझनेसमॅन जे आसा, फॉर एक्झाम्पल द कॅसिनो व्हडले बिझनेसमॅन तेंच्यांनी भायर सोलार पॅनल लावचे आणि ताज्या वयल्यान आमी तांकां एनर्जी हांगा ट्रान्सफर करतले। इन शॉर्ट आमकां थोड्या दिसा भितर पणजे सिटी सोलार सिटी म्हणजे 80 मेगावॅट्स पावर जनरेट ऑन सोलार ही इदर डायरेक्टली ऑन देर रूफ अदरवायज समवेर जे सोलार पॅनल ते घालतले त्याचेर करून आमकां 80 मेगावॅट जनरेट करपाक जाय। त्या खातीर बींग अ गेडा चेअरमॅन म्हाका खूब खोस भोगता की आज आमी हो जो म्हणजे रथ म्हणपाक काय हरकत ना, हो रथ पणजेन अवेरनेसा खातीर सोलार पावर घेवची हेज्या अवेरनेसा खातीर आमी रथ जो आसा हो सगळ्या पणजेन आनी बाकीच्या सगळ्या परिसरात आमी भोंवडोवन अवेरनेस करतले। आणि हाजी सबसिडी जी आसा 40% गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया सबसिडी दिता, 10% गव्हर्मेंट ऑफ गोवा सबसिडी दिता एज अ बेंचमार्क रेट। म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर बेंचमार्क रेट म्हणजे 1 लाख रुपया असलो जाल्यार ताका 50,000 रुपया एप्रॉक्सिमेटली हे ताका फायदो मेळटलो। आणि इन फ्युचर आमकां तशें म्हटलां की गोवा ग्रीन एनर्जी खातीर वचपाक जाय। म्हाका दिसता सगळ्यांनी सहकार्य करीत जाल्यार पयली स्टेप पणजेंतली कॅपिटल सिटी आमी सोलार करपाक शकतले। ताका लागून आमचे पणजेचे आमदार रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबूश मोन्सेरात, पणजेची महानगरपालिका ह्या सगळ्यांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्या। पणजेत असलेल्यो आमच्यो वेगवेगळ्यो गव्हर्मेंटच्यो बिल्डिंगो हाजेरूय बी, आणि आता जे नवीन कोण येता तांकां आमी सोलार एनर्जीक वचपा खातीर आमी तांकां फोर्स करतले की तेंच्यांनी सस्टेनेबल गोल अचीव करपा खातीर सोलार एनर्जी जी आसा ही घेवप गरजेची आसा। थँक्यू। टार्गेट इज 80 megawatt कब तक 2 साल 2 वर्साच्या भितर आमकां 80 मेगावॅट टार्गेट हे सोलारा उत्पादन पुराय करपाक।